नमस्कार, हांव RJ रॉकवाज. कोंकणी उलय, लंडन फुलय, आवाज कम्युनिटी रेडिओ 99.8 FM, साउथहॅम्प्टन, UK. सादर करता एक खास कविता रोचपी माने श्री एंटनी कुरिया पियेंकर, जो रावता सायपें कांदोली, बार्देस, गोंय. कवितेचें नांव हांव आनी म्हजो गांव. हांव आनी म्हजो गांव. म्हजें आनी गांवचें, जल्माचें आनी रावपाचें. म्हजें आनी गांवचें, जल्माचें आनी रावपाचें. आवय बापायच्या एकवटाचें. आवय बापायच्या एकवटाचें. पुर्वजांचें नातें तें. पुर्वजांचें नातें तें. पिल्यान म्हजो जल्माचो गांव. पिल्यान म्हजो जल्माचो गांव. निजाचें आनी हक्काचें भांडार. निजाचें आनी हक्काचें भांडार. वेदभर पोटा खातीर, वेदभर पोटा खातीर. खंयसरूय जियेता आसलो तरी, खंयसरूय जियेता आसलो तरी. पुर्वजांच्या रोगतांतलो रुपकार. पुर्वजांच्या रोगतांतलो रुपकार सदांच आसता दोळ्या मुखार. सदांच आसता दोळ्या मुखार. गांवांत म्हज्या शिकतना खेळटाना, गांवांत म्हज्या शिकतना खेळटाना खंयच्यानूच भुरगेपण गेलें सरून. खंयच्यानूच भुरगेपण गेलें सरून. गांवच्यो गोड कोडू यादी नियाळटना, गांवच्यो गोड कोडू यादी नियाळटना म्हजो म्हाकाच वेता हांव विसरून. म्हजो म्हाकाच वेता हांव विसरून. कालचो म्हजो गांव आनी भुरगेपण. कालचो म्हजो गांव आनी भुरगेपण. सोडून गेल्यार दिवन म्हाका एकसुरपण. सोडून गेल्यार दिवन म्हाका एकसुरपण. भुरगेपणार जें मेळप ना तें, भुरगेपणार जें मेळप ना तें आतां जाणटेपणार मेळना ना तें. आतां जाणटेपणार मेळना ना तें. गांवाची आसून अस्मिताय, गांवाची आसून अस्मिताय. फॅमिलीची करता अपुरबाय, फॅमिलीची करता अपुरबाय. सगळ्योच वस्तू सांगताक जाय, सगळ्योच वस्तूक सांगताक जाय. गांवचे नांवाचें नातें राखूंक जाय. गांवचे नांवाचें नातें राखूंक जाय. देव बरें करूं. कोंकणी उलय, लंडन फुलय. मोग आसूं.